भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 3615चेर पावला। दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन 2.45% जाला। कालचे परस कमी। फाटल्या 24 वरांत 514 मरणांची नोंद जाल्या। जाल्यार गोंयांत 24 वरांत 85 नवे दुयेंती सांपडल्यात। जाल्यार 3 जाणांक मरण येयला। भारतात फाटल्या 24 वरांत 30,615 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या असली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा। जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 2.45% जाला। सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 3.32 जाला। कोरोनाक लागून 514 जाणांक मरण आयलां। जाल्यार भारतांत 97.42% बरे जाल्यात। फाटल्या 24 वरांत 30,615 नवे दुयेंती, 24 वरांत 514 मरणांची नोंद। राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 2.45%. आतां मेरेन 173.86 कोटी लोकांचें वॅक्सिनेशन। गोंयांत नव्या दुयेंतींचो आंकडो 85 जाल्लो पळोवपाक मेळटा। मरप्यांचो आंकडो 3चेर पावला। 2012 लोकांचे अहवाल तपासल्यात। 469 दुयेंती दुयेंतमुक्त जाल्यात। तेंच्या मदले 60 जाण बरे जावन घरा गेल्यात। जाल्यार गोंयांत 97.74% दुयेंती कोरोना मुक्त जाल्यात। भलायकी खात्याच्या मुखेल्यान जिल्लो लसीकरण कार्यावळींत भलायकी सेवा संचालनालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांच्या कोविड वॅक्सिनेशनांत 100% कव्हरेज मेळोवपी गोंय हे देशांतल्या पयल्या 3 राज्यां मदलें एक जालां। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।